तुझ्या राज्यात वरून पावो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचे मिसाचे बोलिदान भेटयता सोपून केल्ल्या लुड्स फ्रांसीस मास्कारेनस आनी थॉमस फेर्नांडीस ह्या आमच्या भाव भयणीचेर देवान आपली दोयाल दीस घालून तांकां सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयज आपलो वाडदीस सोमरमतात फ्रांसीस नाझरेथ लिमा, रेचल आंतांव, एस्त्रेलिना आरावजो, पॉलिटा पिनेरो. त्याच बरोबर आयज युकेन आपले लग्न सोमरमतात एडसन पेरेरा आनी फेल्सी डिकुना. तर ह्या भाव भयणीचे देवान आपली सुभाम देणी ओतू म्हूण आमी मागुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां बऱ्या आनी वायट झाडाचें उदाहरण दिवन आमच्याच जिविताचेर आमकां लक्ष घालूंक उलो करता. आमी क्रिस्तांवां कशीं जायते फावटी बरें जिवीत जिवंक वावुरल्यान आनीक जायतीं आमचीं क्रिस्तांवां आपल्या वावराच्या जाग्यार, आपल्या समुदायांत, आपल्या कुटुंबांत एक बरें जिवीत आजून पासून जियेतात. तर आमच्या ह्या जिविता खातीर देवाक दिनवासुया. आमच्या ह्या जिविता वरवीं आयज घडयेक हांव संवसारान थोडें तरी बरेंपण शिपडावंक वावुरता. असल्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया. पूण सोबार फावटी घोडे हें बरेंपण करता आसतना म्हजीच असोकतायेक लागून जायते फावटी घोडे हांव ताळणेंत पडून जायते वायट हांव करता. असल्या आनी दुसऱ्या पातकाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकाची दूख धरून देवाची काकलुतीक उलो करून आमी म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदविता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीतो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोलान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बाकी सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या 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 काकलूत कर. सोम्या 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 काकलूत कर. Krista 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 काकलूत कर. Krista 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 काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो, आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून कोरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. Amen. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलेली पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या दुबाव नासलोलें आनी सगल्यांनी मानून घेवचें सोत तें हें. जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडवून दिवंक ह्या संवसारांत आयलो आनी त्या पातक्यांतलो पयलो पातकी हांव. पूण म्हाका काकलूत मेळूंक कारण हें. सासणाचें जिवीत जोडचे खातीर जी कोण जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरची आसात तांकां हांव एक नमुनो जावचे पासत ताणें सगळी आपली सोंसणीकाय पयलींच म्हजे सोबे दाखोवन काडली. देखून सासणाच्या रायाक मरोना आनी दिश्टी पडना त्या एकल्याच देवाक मान आनी मोहिमा सदां सर्वदा. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सगळीं म्हणुया. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. उदेंती तावन अस्तुमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मोळबा वयर ताची मोहिमा. जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले ऊंच सदरेर तो चडून बसला. ऊंच तावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. खालत्याक तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळ्याक शेणांतलो वयर काडटा. जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचित जावं. उद्गार. Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui Sorvespora. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतोल्या आनी ताचे सोबे तिकान करतल्या. Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui Sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, बरें झाड वायट फळ दीत शेना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दीत शेना. ताच्या फळा पोरमोणे दर एक झाड ओळखूंक येता. कांटेरीक आंजिराची जाल्ली आनी सोराट्याक दाखो जाल्ल्यो कोणेक काडल्यात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर बरें ओत्तल्या काळजांतलें तोंड उलयता. म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात. म्हजेशी येता, म्हजें उतर आयकता आनी त्या पोरमोणे चलता तो दर एक मनीस कोणा सारको तें सांगता. घर बांदतल्या एका मनशा सारको तो. ताणें खोल खोल खणून कोडपाचेर बुन्याद मारली. हांव रायलें तेन्ना त्या घराचेर लोट मारलो, पूण तें हालूंक जालें ना, कित्याक तें गोठ बांदलोलें.
आनी जो कोण आयकोता पूण कांयच करिना तो बुन्याद मारिनासतना आपलें घर दोतोरे बरोबर बांदतल्या मनशा सारको. हांव येवन ताचेर लोट मारिना फुडें तें मोडलें आनी केदें व्हड घोट्टान ताचें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमकां सगल्यांक झाडां आवडटात आनी अदीक करून फळां दितलीं झाडां आमी रोयता. फळां दितल्या झाडांशी आमी वेता, कित्याक आमकां फळां जाय. आमी सगलीं फळां आवडेता, आमी फळां खाता आनी खुशालबुरीत आमी जिवीत जिवंक सोदता. आयज झाडाचीच एक वोपार घेवन जेजू एका बऱ्या आनी वायट करतल्या मनशाचें अंतर करून आमकां दाखयता. आयज जेजू आमकां सांगता, बरें झाड बरीं फळां दिता, वायट झाड वायट फळां दिता. बऱ्या झाडाच्यान वायट फळां दिवंक जायनात आनी न्हय म्हूण एका वायट झाडान बरीं फळां दिवंक जायनात. पयली सुवातेर भाव भयणो, देवान सगल्यांक आमकां बरीं झाडां कशीं रचल्यांत. म्हणल्यार देवान सगल्यांक आमकां आपल्या सारक्याची, आपल्या रुपाची रचल्यांत. आनी ह्याच खातीर दर एक मनीस जो जल्मता तो बरो जल्मता, कित्याक देवाच्यान फकत बरें करूंक जाता, देवाच्यान कांयच वायट करूंक जायना. आनी ह्याच खातीर आमी देवाक देव म्हणटा, कित्याक देव सगळें बरें करता. तर कोणूच मनशाच्यान म्हणूंक जायना की देवान म्हाका वायट रचला, देवान म्हजे ताय वायट हे गूण घातल्यात, ओ हांव हें वायट करता तें देवाक लागून करता. हें कोणाच्यान म्हणूंक जायना, कित्याक देवान आमकां रचतना आमकां सगल्यांक बरीं रचल्यात. पूण आमचेच मनीस असोकतायेक लागून वो सरभोवती आसलेल्या सर्कमस्टन्सीस वो एनवायरमेंटाक लागून आमी बरीं ओ वायट जाता. हें बरें ओ वायट जावपाचें जोण एक मनशाचेर धरलेलें आसा. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, आमी जेन्ना एका झाडाक पळयता आनी ते झाडाक मेळटल्या फळाक पळयता, जायत्या तरांची फळां थंय आसतात. तर थोडीं फळां आसतात जीं बरीं मोठीं आसतात, तीं थोडीं फळां आसतात धाकटीं आसतात तीं. पूण जायत्या झाडांक एक वायट फळ आसताच, वो एक दोन फळां जीं आसतलीं जीं बरीं लागनात. पूण ह्या एक दोन फळाक लागून आख्खें झाड वायट अशें आमी म्हणूंक जायना. तर आयज हो पयलो संदेश आमकां मेळटा तो म्हणल्यार भाव भयणो, आमी मनशां आमी जायतें बरेंपण करता. एका फळां दितल्या झाडा भाशेन दर एका मनशाक जायतें बरेंपण आसा, पूण त्याच मनशाक 2-3 अवगूण आसतलेच, कित्याक आमी देव न्हय, आमी मनशां. आमकां असोकतायो आसात, देवाक असोकतायो नात. आनी जायते फावटी आमी ह्या 1-2 वायट फळांक लागून, 1-2 वायट कोडणेक लागून आख्ख्या मनशाक वायट कसो लेखता. तर भाव भयणो, आमी हें अंतर करूंक गरज. जेन्ना आमी एका मनशाक बरो ओ वायट कोण परी लेखता, वेर डज द पर्सन लीन, खंयचे सायडीन तो चड वळटा, बऱ्या वाटेन ओ वायटा वाटेन, हाचो अंतर आमी करूंक जाय. जरी तर चडशें ताचें जिवीत बऱ्या गुणांनी नेटलेलें आसा, बऱ्या करण्यांनी घडीक ताचें जिवीत शृंगरायलेलें आसा, जाल्यार त्या मनशाक आमी बरो म्हणूंक जाता. पूण जरी तर त्या मनशाचें चड जिवीत वायटान रेवडलेलें आसा, चडश्यो करण्यो तो वायट करता, जाल्यार ताका आमी वायट मनीस ओ वायट स्वभावाचो मनीस घडीक आमी म्हणूंक जाता. पूण बाब भयणो, ही चूक आमी आदारची न्हय. ही 1-2 वायट घडिताक लागून, कोडण्याक लागून आख्ख्याच मनशाक वायट म्हणप हें घडीक सारकें जावचें ना. दुसरे सुवातेर बाब भयणो, ह्या संवसारांत आमी पळयता आसतना वेगवेगळे फळां दितले रूख आमी पळयता. जरी तर ह्या संवसारांत देवान फकत आंबेच रोवपाचीं झाडां, लावपाचीं झाडां केल्लीं, जाल्यार आमकां वर्सूय भर आख्खें जिवीत भर आंबेच खावपाक पडपाचें. तर देवान आपले शाणेपणान जायते तरांचे फळां दितले रूख रचल्यात. आनी हेंच की देवान आमचे थंय केलां.
देवान आमकां जोण एकल्याक एक भाशेन रचल्यात. God has created us as originals, but many a times we live our lives as photocopies. म्हणल्यार देवान आमकां जोण एकल्याक आमकां जाय ते भाशेचे गूण दिल्यात. तुका दिल्यात ते गूण घोडयेक दुसऱ्याक दिवंक ना, आनी दुसऱ्याक दिल्यात ते गूण घोडयेक तुका दिवंक ना. तुका देवान आपल्या सारक्याचो रचला वेगळे भाशेन, दुसऱ्याक दुसरे भाशेन रचला. पूण जायते फावटी घोडयेक आमी भाव भयणीनो दुसऱ्याचें बरेंपण पळोवन आमी आमकां तें बरेंपण जाय ओ दुसऱ्या भाशेन आमी आमचें जिवीत जियेवंक सोदता. दोन मनीस सेवा घोडये करता, तांची फळां एक जायत, पूण एक मनीस ती सेवा वेगळे तरेन करता, दुसरो मनीस ती सेवा वेगळे तरेन करता. कित्याक देवान तुका ते भाशेन रचला. तर दुसऱ्याक कॉपी करची गरज ना. तुका दिला तें बरेंपण तुज्यान तुका जाय ते भाशेन, देवाक जाय ते भाशेन ह्या संवसारान करूंक जाता. तर भाव भयणीनो, दुसऱ्याक कॉपी करून हें जिवीत आमी सारचें न्हय. तुका दिला तें बरेंपण तुवें करूंक जाय, दुसऱ्यान दिला तें बरेंपण दुसऱ्यान करूंक जाय. तुका दिलोलो वावर फकत तुज्यानीच ते भाशेन करूंक जाता, दुसऱ्यान दिलोलो वावर तो आपले कुयेती प्रमाणे करतलो. तिसरे सुवातेर भाव भयणीनो, एक झाड सदांच बरीं फळां दितलें अशें ना. जायते फावटी झाडाक कीड लागता, जायते फावटी घोडयेक झाडाक फावो त्यो वस्तू मेळनात, सारें उदक मेळना, आनी हें झाड बरीं फळां दिवपाचें बंद जावंक शकता. आनी ह्याच खातीर ह्या झाडाक भिणपाची गरज, ह्या झाडाक कीड आसल्या जाल्यार कीड काडपाची गरज, सारें घालपाची गरज, उदक घालपाची गरज. आनी जायते फावटी आमच्याय जिवितान अशेंच घडटा. जायते फावटी आमी बरें करून तोखता, जेन्ना दुसरो आमचें बरेंपण वळखून घेना, जेन्ना आमी घोडयेक मागण्यांत तितलो वेळ सारिना, जेन्ना आमी बरें करपाचें थोडें थोडें सोडून दिता, तेन्ना ही फळां दुबावा वेरेत उणी जातली. आनी ह्याच खातीर आमकां दर दिसा मागण्याची गरज, दर दिसा आमच्याच जिविताचेर नियाळ करची गरज, दर दिसाक आमच्याच वायटाचेर आमी झुजूंक गरज. आनी जेन्ना हें आमी करतले तेन्ना वर्सान वरोस एक झाड बरीं फळां दिता ते भाशेन सगळ्या वेळार आमी बरीं फळां दिवंक पावतले. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या अवतारार थोड्याच वेळार उड्या सोऱ्या रुपान येतलो. थोडीं वर्सां जेजू ह्या संवसारांत जियेलो, पूण ही थोडीं वर्सां बऱ्यांतले बरे भाशेन तो जियेलो. सगळ्या वेळार ताणें आपल्या जिवितांतल्यान बरीं फळां दिलीं. तर ह्या अवतारार येतल्या जेजू ताय मागुया, जेजू तुजे भाशेन म्हाका एक बरीं फळां दितले झाड कर. बेटोने वेळार गायन गावया C24 मातयेचें भांगार करूंक पेज 38. 마티chen 방갈 거루 쇼타두의 가수드라 마티두람 체치네 방갈 굴보 위다며 도얄 바바 목티 보나 길골 홀가 지위다제 누가 본다 암체 볼다 누가 본다 왕체 볼다 노얄 바바 목티 보나 길골 홀가 지위다제 누가 본다 암체 볼다 누가 본다 왕체 볼다. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोदवेदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मादून घेवंक. देवा आमच्या बापा, तूं कोरे भोक्तीची आनी शांतीची चोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सोकर. आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडले. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदका दिवन बाबार्थाचो कूड परगोटया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे काल्सींतले पियेताव, तितले पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळ्या यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसुलीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, भाग्योन सुसे तिचो पोती, भाग्योन दोरम दोता, भाग्योन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिताव तशी आमची पातकां बुगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तरुण दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सवे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागे सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावुया D42 तुजेच फाटल्यान येता जेजू पेज 71 तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोंड्यान भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोंड्यान भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवासा ओरोनांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदका तिगार ओरोनांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदका तिगार तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोंड्यान भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोंड्यान भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या
प्रार्थूया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणात तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे ओमोडीत मांस रोगत घेवन ह्या भोव व्हडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोळ काडू आनी सासनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पाव. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पोदवेदा देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून ह्या जिवितान बरी फळां दिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक खायोन गावया. F12 कुशाल काळजा पेज 91.